20 शुक्रार जुनाची 27 तारीख 2025. जेजूचें भोव पवित्र काळीज. पयलें वाचप एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 34 वळ 11 तावन 16 पर्यंत. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव उंच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंधकारांच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळे जाग्यांतावन हांव तांकां निवारतलो. हांव तांकां राष्ट्रां मदें भायर काडटलो. परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या खाशा देशांत परतून हाडटलो. इस्रायेलाच्या दोंगरांचेर, फालक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तेच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो. बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो आनी इस्रायेलाचे दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जातली. थंय बऱ्या सरोवाचे सुवातेर ते विशव घेतले आनी इस्रायेलाच्या दोंगराचेर पुश्टीक सरोव तांकां मेळटलो. हांव उंच म्हज्या बोकऱ्यांक चलयतलो आनी हांव उंच तांकां विशेव दितलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट सुटलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो. घायेल्ल्यांचेर घाई बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्याय नितीक अनुसरून पोसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 23 1-3, 3-4 आनी 5-6. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरोव मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवंचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवाण म्हज्या दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे मातें तूं मागताय. म्हजें कोप भरून वमतता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. दुसरें वाचप. सांव पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 5 वळ 5b-11 पर्यंत. भावा भयणीनो, भरवोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वतला. कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नासल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मनीस मुखार सरल्यारय सरलो, पूण नितीवन मनशा पासत ससारायेन मरोंक कोण तो तयार? पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी ताचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रगता वरवीं आतां आमी नितीवन जाल्या, तर ताच्या वरवींच देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मरिफात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी
जिवंत क्रिस्ता मरिफात ताचे तावन आनी चड विशेष तरान तारण जोडटलें हांव. तितलेंच न्ही, सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतल्या देवा थंय ताच्या क्रिस्ता उदेशी आमी संतोशान भरले हांव. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. म्हजें झू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका म्हणटा सुमी, कित्या व्हळ्या आनी कळत्या काळजोसो हांव. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 15 वोळ 3 तावन 7 पर्यंत. त्यावेळी फारिजेव आनी शास्त्र्यांक जेजून ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोडून सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचसो ना? तो मेळटस संतोशान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोश पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंतां प्रास पश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता जेजून सांडून गेल्ले शेळये विशांत विवरण दिवचें दृश्य आमचे मुखार दवरता. एक गवळी आपल्या 100 बोकऱ्या सांगाता आसचें दृश्य आमचे मुखार हाडया. तांतली एक सुकत जाल्यार उरल्ल्या 99 शेळयांक सोडून सांडून गेल्ले ते एक शेळयेक सोदून वता. हें आमकां भोव सोंपें दृश्टांत म्हूण दिसता, तरी जेजू ह्या काणयेद्वारी आमकां देवाचो मोग कितलो अपरिमीत म्हूण दाखयता. सुकोन गेल्ली शेळी मेळटना गवळी कितलो संतोश पावता, तशेंच देव एक व्यक्ती ताची जिणी परिवर्तन जाताना तितलोच संतोश पावता. आमी खंयच्या पातकांत पडल्यारी देवाचो मोग आमचे थंय सदांच आसा. देव आमी ताका लागीं राजे म्हूण आशेता. आमी ताचो पाटलाव करतना ताका वर्तो संतोश भोगता. ही वपार आमचे जिणेक कशी लक्ती करियेत? देवातावन आमी पयस आसा म्हणून भोगता जाल्यार उक्त्या हातांनी तो आमकां राखून आसा म्हणून समजून घेवया. देवाचें बोगसाणें आनी मोग हेरां थंय वांटून घेवया. सांडून गेल्ल्यांक बरो गवळी जावया आनी तांची वाट सोदूंक तांकां कुमोग करया.